गोंयांत चलपी धिरयांचेर नदर दवरून फावो ती कारवाय करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मामलेदार पुलीस निरीक्षक गोरक्षक तशेंच पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 7 दक्षता समित्यांची स्थापना केल्या। मडगांव, मायणा, फातोर्डा, कोलवा, कुंकळी, वेर्णा आनी मुरगांवां ह्यो समित्यो स्थापन केल्या। धिरयांचेर कंट्रोल हाडपाक लागून दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान कमिटी फॉर्म केल्ल्यो आसात। प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक वेगवेगळी कमिटी आसतली, जातूंत भितर मामलेदार, त्या कन्सर्न पुलीस स्टेशनाचो PI, वेटरनरी डॉक्टर आनी एनिमल रेस्क्यूचे मेंबर हातूंत भितर आसतले। ह्यो कमिटी धिरयां ज्यो इलिगली धिरयो ऑर्गनायज जातात तांचेर आळो कसो घालपाचो आनी ह्यो खंय ऑर्गनायज जातल्यो, कश्यो ताचे मुखार त्यो बंदी कशी करपाच्यो, हाका लागून ही कमिटी तांणी निवडिल्ली आसा। ही कमिटी निवडपा फाटलें कारण म्हणजे उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा नंतर ही कमिटी निवडिल्ली आसा। आता प्रश्न येता तो असो, धिरयाचेर ऑलरेडी बंदी आसा आनी दक्षिण गोंयांत मोठ्या प्रमाणात धिरयो ह्यो जातात। कोलवा, मडगांव, नावेली, वेर्णा, कुंकळे ह्या भागांनी, ह्या पुलीस स्टेशनाच्या भागांनी ह्यो धिरयो, मायणा कुडतरी मोठ्या प्रमाणात जातात आनी हांचेर अजून पर्यंत बंदी हाडपाक शकना। ताचे फाटल्यान वेगवेगळी कारणां आसा, कारण स्टाफ कमी आसा, पूण आतां ही कमिटी तयार केल्ली आसा आनी ही कमिटी जी आसा ही कुंकळे पुलीस स्टेशना खातीर कोलवा, मायणा कुडतरी, मडगांव, फातोर्डा, वेर्णा, मार्मागोवा ह्या पुलीस स्टेशना खातीर ही कमिटी सगळे ह्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शना भितर ही कमिटी केल्ली आसा। आतां ही कमिटी खरेंच काम करतली काय बेश्टी कोर्टाक दोळ्याक उदक लावपाक हे येणारो काळच सांगतलो। म्हणटकच ते खातीर मडगांवचें नांव दवरपाक